जाकोबाचें पत्र आवेसवर 1 नोमान. हांव जाकोब देवाचो आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जोळी मोळी शिंपडलोले देवाचे आख्खे पोरजेक नोमान करता. कोश्ट डॉग एक व्हड उपकार. म्हज्या भावां भयणींनो, तुमचेर जिनोस्वार कोश्ट डोग येतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. कित्याक म्हणल्यार असले भावार्थाचे परिक्षेंत जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडा पिडये मोदें तुमी अदीक थीर आसतल्यात. असल्या थीरपणान तुमी सगळ्यांच वाटांनी ताचे परिपूर्ण शीश जावंक पावतल्यात. कसलोच सुगूण तुमकां उणो आसचो ना. विस्वासान केल्लें प्रार्थन. देव दिता ती जाणवाय तुमचे मदल्या कोणाकूय ना जाल्यार तांणी ती देवा लागीं मागची. तो ती तांकां दितलो कित्याक तो सगळ्यांक उदारपणान बरे कोशेन दिता. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय. कसलोच दुबाव दवरिनासतना दुबाव दवरतात ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या धैर्याच्या ल्हारा सारकी. दोशी आड्डोन सदां अथीर पावलांनी चलोवन असल्या मनशांनी आपूण मागतात तें सर्वेस्परा कडचें आपूण घेतली म्हूण चिंतूंक फावना. गिरेस्तांची दुर्दशा. एकलो आमचो भाव वो एकली आमची भयण गरीब जाल्यार देव आपणाक वयर काडटलो म्हूण विस्वास दवरून संतोश भोगूं. तशेंच कोण भाव वो भयण गिरेस्त जाल्यार देव तांकां काला पडूंक दिता तेन्ना तीं संतोश भोगूं. कित्याक तोंडाच्या फुला भाशेन गिरेस्त मनशां नाच जातलीं. सुर्या मळबार वयर चोडटां चोडटां ताची कडक उंदेंत तोंड सुकयता. तोंडाचें फूल पडटा आनी फुलाची सुरोपाय उबून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करीत आसतना गिरेस्त मनशां भावून सुकून वेतलीं. वायट तें आमचें तावन बरें तें देवा तावन. कोश्टां दोगदां मोदें थीर रावतात तीं सुभागी. असले परिक्षेंत येसस्वी जावन सर्वेस्परान आपलो मोग करतल्यांक बासायल्लो जिविताचो मुकूट तीं घेतलीं. वायट करूंक आपणाचेर ताळणी येता तेन्ना कोणेंच अशें म्हणचें न्हय, देव म्हाका हे ताळणेंत घालता, कित्याक वायट करची ताळणी देवाक लागोच ना. न्हय म्हूण देवूय कोणाकूच वायट करचे ताळणेंत घालिना. पूण जण एकल्याक आपआपली वोंदावणी वायटाचे वाटेन ओडटा आनी भुलयता. जशी एक बायल गर्भेस्त जावन भुरग्याक जल्म दिता तशी आमची वोंदावणी वायटाचो गर्भ धरून पातकाक जल्म दिता. आनी मागीर पातका तावन उपजता तें सासणाचें मरण. म्हज्या भोव मोगाच्या भावां भयणींनो, तुमी तुमकांच फटोवं नाकात. बरें आसा तितलें एक एक संपूर्ण वरदान वयर तावन आमकां येता. देवा तावन आमचेर देंवून येता. ताणेंच सुर्या चोंद्रीम आनी नोखेत्रां हे सगळे उजवाड मळबार रचून घाल्यात. पूण तांचे भाशेन तो आपुणूच कदींच बदलना आनी अशें आमचीं मनां केन्नाच काळोखांत सांडिना. प्रथम फळां वरवीं सगळ्या आपल्या रचना मोदें आमी पयलीं जावचे खातीर आपलेच कुशेचे येवजणेन स्वताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां नवो जल्म दिलो. देवाचें उतर आयकुचेंच न्हय पूण पाळचें. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणींनो, हाचो तुमी उगडास दवरात. आमी सगळीं आयकूंक सुटसुटीत जावचीं, पूण उलोवपांत आनी राग दाखोवपांत आमकां उटावळाय आसची न्हय. कित्याक आमी मनशां रागान कितेंय करता तेन्ना
देवाची मोगाची मांडावळ आमी पाळूंक पावना। ह्या खातीर सगळें मेळेपण आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात। देवान तुमच्या काळजांनी आपलें उतर वोंपलां आनी हें उतर तुमकां तारण दिवंक शकता। तर हें उतर काल्तिकायेन मानून घेयात। देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोवंक नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात। जीं कोण उतर आयकतात पूण तें पाळिनात, तीं आपलेंच तोंड एका आरश्यांत पळयतल्या मनशा सारकीं। तांणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयलीं, मागीर तीं गेलीं आनी आपणाचें सारकें कसलें आसलें तें विसरलीं। पूण सत्येची संपूर्ण समूट नियाळात आनी तिका तीर मारता आनी आयकून विसर घालिनासतना आपल्या कोन्यांनी ती पाळटा, तो आपूण करता त्या वरवीं भाग्यवंत जातलो। कोरी भोक्ती। कोण आपूण भोक्तिवंत मनशां म्हूण चिंतात, आपली जीब ती दामून दवरिनात जाल्यार तांची भोक्ती पळकी। ती आपणाकूच फसयतात। अनाथांची आनी विधवांची तांच्या त्रासांनी आनी गरजांनी काळजी घेवप आनी पातकांत लबदल्ल्या संवसारांतावन मेकळीं रावप हें की देवा आमच्या बापा मुखार शुद्ध आनी निश्कळंक भोक्तीपण। देवाचें उतरें। देवाचे व्हड उपकार।